नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्करांचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोय सरकाराची गोवा डेअरीचेर आडनजर. दुसरे वटेन गुजरातच्या सुमूल डेअरीक 32 लाखांची अर्थीक मदत. आनीक दितले 30 लाख. गोवा डेअरीचो 16 लाखांचो प्रस्ताव रिजेक्ट. कोलवाळे कैद्यान उजो लावून घेवपाचे केशीत दंडाधिकाऱ्याची कारवाय. कैदी आउट ऑफ डेंजर. रोखडोच मेळटलो डिस्चार्ज. पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंगाची म्हायती. थिये, आसगांव, वेलिंग आणि वेळी ग्रामसभांनी वेगवेगळ्या विषयांचेर चर्चा. खासगी विद्यापीठ आणि मेगा प्रकल्प नाकाच म्हण थिये आणि वेलिंग ग्रामसभांनी एकमतान थाराव. हरवळे पंचायतीच्या वेंचणुकेत 91% मतदान. एकलो आदीच बिनविरोध. मोरपिर्ला पोटवेंचणुकेत 91% मतदान. शांतिकायेन वेंचणूक. कुडचेरे येवपी सीएनडी प्लांटाड लोकांचे आंदोलन. प्रस्तावाच्या जाग्यार आशिल्ल्या देवाक लोकांचे गाराणे. प्रकल्प थांबोवंक पंचांनी कितें केले? थळावे फुर्योज. जीसीएच्या आमसभेत धुमाकूळ. फाटल्या आमसभेच्या मिनिट्स मॅनेजिंग कमिटी कडेन चर्चा करिनासतना आमसभे मुखार हाडले म्हण बोवाळ. बसका तहकूब. आणि महाराष्ट्र वेंचणुके खातीर भाजपाची 99 उमेदवारांची पहिली वळेरी जाहीर. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर साऊथ वेस्टात. गोयच्या फुडाऱ्यांचेर प्रचाराची जबाबदारी. गोय सरकाराचे गोवा डेअरीकडे लक्ष ना. मात दुसरे वटेन गुजरातच्या सुमूल डेअरीक सरकाराची 32 लाखाची अर्थीक मदत. आनीकय 30 लाख दिवपाचे आसात म्हण सुत्रां सांगतात. गोवा डेअरीन दुधाची बिलां प्रिंट करूंक आनी स्टाफाचो पगार दिवपाक धाडिल्लो 16 लाखाचो प्रस्ताव सरकारान खंय रिजेक्ट केलो. गोंयभरचे दूधकार गोवा डेअरीचेर निंबून आसात त्या गोवा डेअरीचेर गोंय सरकाराची आडनजर. मात दुसऱ्या वटेन वर्स 2021-22 गुजरातच्या सुमूल डेअरीक गोंय सरकारान 32,22,528 रुपयाची आर्थिक मदत केला. त्याविशींचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. सुमूल डेअरीन वर्स 2021-22 2 वेटनरी अधिकारी आणि 4 आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन कामगारांचो पगार दिवपाक गोंय सरकाराकडे 32 लाखाची आर्थिक मदत मागिल्ली. तांचो प्रस्ताव क्लियर केलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण गोंय सरकार वर्स 2022-23 आनीक 32 लाख रुपयाचो आर्थिक मदत दिवपाचो प्रस्ताव क्लियर करपाचो आसा. मजगती गोवा डेअरीन गोवा सरकाराकडे 16 लाखाची आर्थिक मदत करची म्हूण प्रस्ताव धाडिल्लो. तो प्रस्ताव सरकारान रिजेक्ट केलो म्हूण सुत्रां सांगतात. गोवा डेअरीन दुधाची बिलां प्रिंट करपाक आनी बिलां करपी कामगारांचो पगार घालपाक आर्थिक मदत मागिल्ली. मात सरकाराकडच्यान कांयच आधार मेळ्ळो ना. गोंय सरकार कितल्याशाच गोंयकार निंबून आशिल्ल्या गोवा डेअरीक आर्थिक मदत करना. मात दुसऱ्या वटेन गुजरातच्या सुमूल डेअरीक मात लाखांनी मदत करून मेकळे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कोलवाळे कैद्यान स्वताक उजो लावन घेवपाचे केशीत दंडाधिकाऱ्याची कारवाय सुरू आसा. पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंगान सांगले. दंडाधिकारी दितलो ते सगळे आदेश पायटले अशेंय ताणें म्हणले. कैदी सध्या आउट ऑफ डेंजर आसा आणि ताका रोखडोच डिस्चार्ज मेळटलो. देखिए, उसकी मजिस्ट्रियल जांच जारी है. मैं अगर कुछ झूठ में बोलूँगा तो वो जांच में वादा होगा. जो मजिस्ट्रेट साहब फैसला लेंगे वो भी जो भी हमारे पास डायरेक्शन आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे. बट इतना बोलना चाहूँगा कि हमारा इनमेट पूरी तरह से ठीक है. बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगा. आयतारा थिये, आसगांव, वेलिंग आणि वेळ्ळी ग्रामसभा जाल्यो. थिये कोमुनदादीच्या जमनीचेर खासगी विद्यापीठाक विरोध. आसगांवांतल्या बाबत जाल्ले रस्ते आणि वेळ्ळीत कुटबणा जेटीचेर आशिल्ली वेवसायीक बांदकामाचेर चर्चा. जाल्यार वेलंगा जाल्ल्या ग्रामसभेत गावात येवपी मेगा प्रकल्पाक ग्रामस्थांनी खर विरोध उक्तायलो.
आयतारा जाल्ल्या थिवी ग्रामसभेत गावातल्या कमी उणेदादीचे जमनीचेर खाजगी विद्यापीठा आड लोकांनी आवाज काढलो. सुमार 2 लाख चौखण मीटर जमनीचेर हें विद्यापीठ जालें जाल्यार गांवची इकोसिस्टम पिड्ड्यार जातली, तशेंच गांवच्या लोकसंख्येत बदल जातलो, लोकांचें म्हणणें. खाजगी विद्यापीठाक विरोध करपाचो थियेकरांचो एकमतान थाराव. युनिव्हर्सिटी आमच्या कोमनीदादी जाग्याचेर नाका. 701 एप्लिकेशनां आमच्या गांवकाराची, आमचे भुरगे जमीन मागतात, कितली वर्सां जाली. 700 एप्लिकेशनां कोमनीदादीन बसल्यात. तूं तर थिंगा वयशी तुका जागो मेळपाचो ना. तर कोमनीदादीचो जागो आमी आमच्या भुरग्यांक आडावन दवरया. आसगावात जाल्ली ग्रामसभा आसगावातले इबाडलेले रस्ते तशेंच थंय जावपी राजकीय ढवळाढवळी वयल्यान बरीच तापली. तुम्ही म्हणता न्हू आतां मॅडमीन हें केलां, मॅडमीन तें केलां. आतां म्हाका सांग, आमदार कोण आमची चोले भटजीचे आमदार कोण? तेरा बाबा मरे तेणी उलोवंक जाय काय नाका, तेणी इंडिफेक्ट करूंक जाय काय नाका, कितें सोल्युशन तेणी काडूंक जाय. मायकल बाबा कित्याक इंडिफेक्ट जाता? Independence is a wrong precedent. हो नो. As per being a senior politician, he should have not interfered when his wife is our MLA. वेळीच जाल्ल्या ग्रामसभेत कुडबोणा जेटी वयली वेवसायीक बांदकामां, MRF रोड ह्या विशयांचेर भासाभास जाली. आमी खंयच्याच बिझनेस एक्टिविटीच्या अगेन्स्ट ना. सो थंय आमी एक प्रपोजल मांडले आनी लास्ट टायम जेन्ना सीएम विजीट केल्ले तेन्ना थंय गांवकारां मदीं मातसो प्रॉब्लम जाल्लो, जी इलिगल स्ट्रक्चर एक्झिस्ट जाता तेका लागून. सो आमी आयज प्रपोजल मांडलो की जर गांवच्यांक आमकां गांवच्यांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय आनी गांवकारांक ते मेळपाकच जाय. सो आमी एक प्रपोजल मांडलो की ती एरिया जी आसा ती डेव्हलप करपाची, थंय स्ट्रक्चर उबी करपाचे, लिगली स्ट्रक्चर उबी करपाचे, फिशरीसान जावं कोणी आमच्या ऑथॉरिटी आहा तेणी, आनी आमची गांवकारांक ती चलोवपा दिवपाची. वेलंगा जाल्ल्या ग्रामसभेत गावात येवपी मेगा प्रकल्पाक ग्रामस्थांनी खर विरोध उक्तायलो. आमच्या लक्षात आयलें की थंय जे प्लॉट खरेदी करणारे लोक आसात ते अजाणतेपणी आसत कदाचित, पण ते बरेचशे लोकल आसात. आमच्या पंचायत क्षेत्रांतले बरेच जाण थंय चौकशी करपाक येतात. तांकां ही शिटकावणी आसा की तुमी त्रासान पडू नाका. ते प्लॉट थंय जाणें इलिगल आसा, ते कायदेशीर कशेच बसचे ना. त्यामुळे आपल्याले कष्टान जमिल्ले पयशे थंय खराब करू नाकात. होही उद्देश ही सगळी प्रचार करणे शक्य ना. पण हांगा जेन्ना ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत हो ठराव पास जाता ताका खूब महत्व आसा. ते महत्व आमी मेळोवपा खातीर हो प्रयत्न हांव करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप जाल्या उपरांत स्विमींग पूल पुरायपणान एक्सेसिबल जातलो. दिव्यांग खातें काम बरें करता, मात कामगारांची कमी, फंडूय मेळिल्लो ना. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप सर्तीक 518 जाण वांटेकार जाल्यात. कोटी सुमार खर्च येतलो. सरकार खंय फक्त 14 लाख दिता, उरिल्ले फंडिंगा वरवीं. आनी अशे जेन्ना इव्हेंट जातात तेन्ना आमी पळयतात की आतां एंटायर हो जो स्विमींग पूल आसा तो फुल्ली एक्सेसिबल जाल्लो आसा. हो जो कॉम्पिटिशन आसा, दीस चॅम्पियनशीप वील कॉस्ट अराउंड ओवर 1 crore बिकॉज वी हॅव अ पार्टिसिपेशन ऑफ 518. बट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज गिवन अस 14 lakhs and in future I think people who have come forward and donated. There are so many Coal India and major sponsors आसात. तांकां कोचीस आमकां दिले जर जाय जाल्यार Goa can produce the best of the sports person. Of person with disability म्हणून डिपार्टमेंट सरकारा भितर जाल्ले आसा. Ask for the funding. This is the first time that department is formed. पण आमकां आतां जाय ते जे ह्युमन रिसोर्स त्या डिपार्टमेंटाक जाय. कि सिल्वर है मेरे पास, अब अगर गोल्ड नहीं आ पाया तो कैसे इंडिया जाऊंगा, कैसे सारी चीज़ें ठीक करूंगा, फिर मैं कैसे अपने देशवासियों को कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा. क्या कि मैं आपकी बार जो मैं आपको बोल के आया था वो मैं नहीं कर पाया हूँ. तो माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही थी, प्रॉब्लम्स आई, इंजरीज भी हुई. मेरे को 3 months की इंजरी हो गई थी, जिससे मेरा फर्स्ट टाइम ये गोवा में है. मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने जैसे अभी देखा है, सबको ऑब्जर्व किया है, तो उनके फेस बता देता है कि वो अभी कुछ ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं. कुछ उसके माइंड में उनको भी जैसे उनको रेस्पेक्ट चाहिए. जहाँ तक बात यह है कि गोल्ड तक पहुँचना, सबसे पहले हमें अपने आप को अपनी एक ज़िद होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है. और जब आप कुछ करते हैं, जो आपका रिज़ल्ट होता है उसको ही सब रिकग्नाइज़ करते हैं. तो सबसे पहले आपके आत्मविश्वास और आपके साथ में जितने भी लोग हैं, सपोर्टिव स्टाफ हो, चाहे आपके कोचेज़ हों, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, वो इस तरह के होने चाहिए जो आपके लिए डेडिकेटेड हों. तो वो सब कुछ मुझे मिला. दिवचल हरवळ्या पंचायतीच्या वेंचणुकेक 91% मतदान जालें. वॉर्ड 1 देमगो मळीक आदींच बिनविरोध वेंचून आयला.
2 वॉर्डांनी खंय विरोधी उमेदवारांनी बीजेपीक तेंको जाहीर केल्लो. दिसभर शांतिकायेन मतदान जालें. केप्यां मोरपिल्ला पंचायतींतल्या एका वॉर्डाच्या पोटवेंचणुकेक 91% मतदान जालें. सोमाराक निकाल. सकाळच्यान हरबळे पंचायत इलेक्शनाचे जो प्रोसेस आसा तो पिसफूल जाल्लो आसा. लोकांनी बरें कॉपरेट केलां आनी बरो उत्साह दाखयला. अजून मेरेन तशें वायलेशन आमकां कांयच दिश्टी पडूंक ना ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो एवरीथींग इज पीसफूल. सगळ्यांचे कॉपरेशन आसा ना सगळ्यांचें कॉपरेशन बरें आहा. ऑल आर व्हेरी पीसफूल अँड एवरीथींग इज अबायडिंग बाय द डायरेक्शन्स अँड ऑर्डर्स. आणि हो तिसऱ्या टर्माचें इलेक्शन आहा आणि सकाळच्यान 8 इलेक्शन वोटींग स्टार्ट जाल्लें आसा. तांचो भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा. वोटिंगाक लोक सकाळी फुडें बेगीन भायर सरलेले आसा आणि आपले बहुमोल शिक्को असो आपणाच्या इच्छुक उमेदवाराक तेंच्यांनी दिल्लो आसा. म्युनिसिपालिटीच्यान वेगळे जावन 2013 तयार जाली हरवळे पंचायत. 2014 इलेक्शन जाली आणि त्याच्या उपरांत हर टायम ती पंचायत बाकीच्या पंचायत इलेक्शनापेक्षा वेगळी पंचायत वोटिंग आणि काउंटिंग करतली. ह्या बद्दल आता अशें की आज हरवळे पंचायतीचे 5 वॉर्डाक लागून इलेक्शन आसलें आणि ह्या इलेक्शनाक एक अनअपोज येवन गेलो जेमको मळीक म्हणून. त्याच्या उपरांत 4 जण जे वॉर्डान उरले त्यांच्या खातीर आयज इलेक्शन आसलें, वोटींग आशिल्लें. आणि ह्याच बरोबर आतां सांज पर्यंत 91.17 अशें वोटींग जाल्लें आहा. आणि गेल्या फावटी जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना 94 म्हणजे ह्या फावटी 3% तेन्ना कमी दिसता. आणि पळयत जाल्यार सकाळच्यान पावसाचो जोर आसलो पण त्या लोकांनी वोटींग करपाचो प्रयत्न केला. वोटींग केलें सुद्दां. आयज संडे आसल्या कारणान चडशे लोक पावले वोटींग कावंटराचेर. अजून म्हाज्या फाटसून पळयता आसतलें की हांव प्रतापनगर ह्या वोटींग कावंटराचेर येता आणि आतां टायम सोंपला लागून पॅकींग चालू आहा. आणि त्याच बरोबर आतां थोड्याच वेळान ही पॅकींग जी कावंटींग मशीन जी आहा ते व्हरपाचें प्रयत्न केला. स्टुडंटा खातीर जातली. कुडचिरे दिवचलेच्या लोकांनी सीएनडी प्लांटाच्या बांदकामा आड आंदोलनाक सुरवात केल्या. हो प्रकल्प गांवच्या हिता खातीर ना आनी गांवचे पर्यावरण इबाडटले म्हण लोकांचें म्हणणें. प्रस्तावाच्या जाग्यार आशिल्ल्या देवाक लोकांचे गाराणे. जमावा मदीं उपस्थित आशिल्ल्या पंचायत सदस्यांक प्रकल्प थांबोवंक तुमी कितें केलां म्हण धारेर धरले. खंयच्या आमदाराच्या विरोधान न्ही, खंयच्या पंचाच्या विरोधान न्ही किंवा खंयच्या कार्यकर्त्याच्या विरोधान न्ही, तर ह्या कचऱ्याच्या प्रकल्पाच्या विरोधान आमी सगळे एकत्र आयिल्ले आसा. आणि म्हणून सगळ्यांक हांव परत एकदां सांगता की सगळ्यांनी एकत्र रावन आमी हे काम जे आसा विरोधाचे काम हे करपाचे आसा. फुडल्या काळान कदाचित अशें जावं शकता की हो कचरा प्रकल्प जे प्रक्रिया आसा ती फुडें चालूच रावंक शकता. पण त्या कचऱ्या प्रकल्पाच्या विरोधान ज्यो गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो आमी एकत्र रावन करचे पडटले. आमी हे वेगळे न जाता आमी ह्या कचऱ्याच्या प्रकल्पाच्या विरोधान आमकां लढचें पडटलें. फाटी फुडें अशा प्रकारचे हे जावं शकता की हो प्रकल्प फुडें वयता जाल्यार त्या प्रकल्पाक विरोध जावपा खातीर जे जे आमकां करचें पडटलें ते सगळी शक्ती बुद्धी प्रेरणा आमकां ह्या 12 जाणांतल्या देवस्थानान दिवची. आणि आमची जी सातेरी देवता आसा ह्या देवतेनी आमकां ही शक्ती दिवची. आणि सगळ्यांनी फाटी फुडें असो वेळ आयलो जाल्यार आमची सगळी भुरगीं सगळी घरांतल्यो बायल्यो सगळे आमी उतरतले. कचरा प्रकल्पाक लागून हांव ग्रामस्थाच्या वतीन तुमकां सांगूंक सोदता की आमी जे तुमकां एप्लिकेशन केल्लें की ह्या कचरा प्रकल्पाक लागून तो बंद जावचो. ह्या कचरा प्रकल्पाचेर तुमी कितें एक्शन घेतला आणि कितें तेचे मुवमेंट आसा ते आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सांगचें. जे आमी एप्लिकेशन केल्ले पंचायतीक तेचो स्टेटस कितें आणि तुम्ही तेचेर कितें एक्शन घेतला ती मातशें सांगचें. जेन्ना पंचायतीक खंयचो प्रकल्प येता तेन्ना तुमची पंचायत बॉडी कितें तरी लिगल एक्शन घेवंक शकता आणि ती घेवंक जाय. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.
22 नोव्हेंबराक महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर महाराष्ट्र भाजपाची 99 उमेदवारांची पहिली वळेरी जाहीर. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर साऊथ वेस्टांतल्यान वेंचणूक लढयतलो. महाराष्ट्राचो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे कामठी जाल्यार राज्यसभेचो खासदार अशोक चव्हाणाली धू श्रीजया चव्हाण भोकरांतल्यान वेंचणुकेत देंवता. तशेंच ह्या वळेरेंत मुंबयच्या उमेदवारांची लेगीत नांवां आसात. गोंयच्या भाजपा पक्षाच्या फुडाऱ्यांचेर सुमार 25 मायज मतदारसंघाची जबाबदारी. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची आयतारा वर्सुकी आमसभा जाली. मात फाटल्या आमसभेच्या मिनिट्सां वयल्यान बसकेंत बोवाळ जालो. मॅनेजिंग कमिटी कडेन चर्चा करिनासतना मिटिंगेचे मिनिट्स आयताराच्या आमसभे मुखार हाडले म्हण सदस्यांनी हरकत घेतली. निमणे बोवाळ जाल्ल्यान आयताराची बसका तहकूब. आज गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची आयज एजीएम आशिल्ली एन्युअल जनरल मिटींग, पूण ती आयज एडजर्न जाल्ली आसा. एडजर्न जावपाचें कारण म्हणल्यार जी फाटली एजीएम जाल्ली तेजे जे मिनिट्स आसता ते खंय पयलीं मॅनेजिंग कमिटी आसा तेंचे कडल्यान अप्रूव जावन हे एजीएमा येवजाय. पूण तशें जाल्लें ना कारणान आयज एजीएमान बोवाळ जालो. जे कोण सगळे मेंबर्स येयले ते बोवाळ जालो की फाटले जे एजीएमान जी फाटली एजीएम जाल्ली तेका जे मिनिट्स आसता ते ड्राफ्ट करता आनी ते मागीर मॅनेजिंग कमिटी कडेन वयता आनी मागीर ती मॅनेजिंग कमिटी अप्रूव करून ते नेक्स्ट एजीएमान येता. पूण अशें जाल्लें ना कारणान खंय जे मेंबर्स आसा बोवाळ जालो. बोवाळ ऑलमोस्ट 2 वरां चल्लो आनी 2 वरां जावन मागीर खंय आयची जी एजीएम आशिल्ली ती एजीएम एडजर्न जाल्ली आसा. फुडली एजीएम केन्ना जातली तेजेर डेट डिक्लेअर केल्ली ना. कोळगुटे तोपयांचो धुडगूस वाडले उपरांत पुलिसांचे नायट पेट्रोलिंग नेटान चल्लां. राती 6 तोपयांक धरले. फाटल्या 10 दिसां भितर 35 जाणांक धरले म्हण डीवायएसपी विश्वेश करपे उलयलो. येरादारी नेम पाळिनाशिल्ल्या विजिबल ऑफेंडरांचेर खंय खर कारवाय जातली. सध्याक कोळगुटे सगळे शांतिकायेन चल्लां, पीआय सांगता. इन्सिडंट जाल्ल्या कारणान एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुपेरियर आनी होम मिनिस्टर स्टाफ डिप्लॉय केल्लो आहा आनी टू मेंटेन पेट्रोलिंग एंड पीस इन एरिया. सध्या पिसफूल आहा, थंय कांय ना. सध्या मोठ्या प्रमाणात गाडयांक चलन दिवप चालू आसा. वायलेशन विजिबल वायलेशन करता तांकां आमी चलन दिता. विदाउट हेल्मेट, नो एंट्री, टाउट्स जे टाउट्स भोंवता विदाउट एनी रिजन लोकांक त्रास करता तांकां आमी केसी करीता. लास्ट 10 डेजाक आमी अरावंड 50 केसीस बूक केल्ले आहा. आज सध्या ही गस्त चालू आसतना कितें टाउट्स कितें सापडल्या ना सापडल्या तेंचेर आमी केसी करीता. आयज आमी आतांच एक 500 धरलेले आहा ह्या वर पर्यंत. असं तुम्ही सगळ्याक आतां पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा, सगळ्याक हे कशें कितें आसा त्या सिच्युएशन? नॉर्मल आहा, पिसफूल आहा, तशें कांय ना. आमी लोकांक खातीरूच आहा, लोक कॉपरेट करता आमकां. सगळ्यान विजिबल वायलेशन, लॉ ब्रेकिंग अलाव करचें ना. कोण जर कायद्याच्या अगेन्स्ट काम करता ताका आमी तेजेर एक्शन घेता. जेणे कोणी कायदो पाळपाचो जाता ताका कांयच प्रॉब्लम ना. जर ताका कायदो पाळपाचो ना तेजेर एक्शन जाता. काणकोण जाता तसो लोकोत्सव पेडण्याय जावचो त्या निमतान सगळ्या गांवचे लोक एकठांय येतले. सभापती रमेश तवडकार उलयलो. लोकोत्सवा विशीं जागृताय करपाक पेडण्यां कार्यावळ. सभापतीच्या श्रमधाम येवजणेची आमदार प्रवीण आर्लेकारान तोखणाय केली. पेडण्याय खंय श्रमधामांतल्यान घरां उबारपाची तयारी. आमदारान सांगलें की काणकोण आनी पेडणे ही गोंयची 2 टोकां आनी ती 2 टोकां जर आमी अशी सारकी घट्ट बांदली आसत जाल्यार जायत न्ही. गोंयचे कोण कांय बिगडूंक शकना. गोंयच्या लोकांच्या हिताच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे जण कटिबद्ध रावया अशें आमी संकल्पाचे ह्या बैठकींतल्यान आमी घेवया. आनी बिरसा मुंडाची जयंती खूब फुडें आसा, पूण तरी सुद्दां तुमी सगळे 4 जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणजे नगराध्यक्ष, सरपंच, बाकी सगळे प्रमुख महिला ज्या प्रेमान तुम्ही आयिल्ले आसा, आमचो कार्यक्रम हो 100% यशस्वी जातलो ताका दुबाव ना. ते लोक अशे गांवचे सबंद लोक एकठांय आसत जाल्यार ती आमकां अशक्य अशें कांयच ना. आमी सदांच गरीब लोकांक हात साथ दिवपाक सदांच फुडें आसता. म्हाका दिसता ज्या आमच्या एसेंब्लीन
सगळे मिनिस्टर MLA हेंच्यांनी सरा कडसून जी पळय सर करता ते शिकपाची खूब गरज आसा. जे श्रमदम जेन्ना लोकांक खऱ्यांनीच गरज आसता घराची, पोटाक लागून आयज मनीस जगता, तेका लागून आयज जे काम करता ते खऱ्यांनीच सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें घडपाची खूब गरज आसा. जो मिनिस्टर बसून आहा तेंच्यांनी ही खऱ्यांनीच इनिशिएटीव घेवपाची खूब गरज आहा. श्रमदम हे घरां आमी पेडण्यांनूय बांदया, कित्याक ऑलरेडी हांवें खूब जाणांक हेल्प केला, सपोर्ट केला आनी आजुनूय सपोर्ट हांव करता आनी फुडें बी करीत रावतलो. सत्तरी ब्रह्मकरमळेच्या विष्णू गुरवाक भलायकी सुविधा घेवपाक आमदार देविया राणेचो आदार. जाग्यार आशिल्लो विष्णू आतां चलपाक लागला. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत आनी देविया राणेन ताची विचारपूस करून उपचार सुरू केले. विष्णू सारको जालो काय कामाकूय लावपाची आमदार देवियाची तयारी. विष्णू गुरव वो पेशंट म्हणजे एक न्यूज चॅनलान ताजी न्यूज केल्ली की सत्तरी बागान असो एक घर आसा, असो भुरगो आसा आनी ताची स्थिती ज्या त्या घराची स्थिती आसा ती ताका आर्थीक मदत आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी कितें करपा आसा आमकां कळ्ळें. जेन्ना म्हायती कळ्ळी तेन्ना की 4च वर्सां जाली तो असो जाला, कितें तरी रॉंग मेडिकल ट्रिटमेंट, मेडिकल नेग्लिजन्सा खातीर ताची स्थिती अशी जाली. इतले बरेपैकी ट्रिटमेंट जाता, इतले बरेपैकी थंय डॉक्टर्स आसा. खूब आनंद जालो की करेक्ट ट्रिटमेंट आमच्या गोवा मेडिकल डॉक्टरा खातीर ताका मेळून आज हो भुरगो आपल्या पांयांचेर उबो रावला. आतां हळू करून विथ एक्सरसायजीस फाल्यां परत कामाक लागपाक शकता आनी हांव ताका खंय तरी खंय कामाक लायतलें. उबो जालो पयलीं खातीर आयज उबो जालो पार वर्सां पयलीं कांयच आमची बी सोडले आसात सोडले म्हाजी मी सोडली राजा की बरो आतां कोण आमकां नांव बघचें, कोण बघचें ना आमकां. आतां अशें मी हें केलें थरयलें. मॅडम म्हज्या आयदेवीच म्हाका बघली आनी मी जावन बरो आयदयली. बरो आपले मेडोबन कितको काळजी तेची घेतली गो. आतां तो मेडोबन येयलेलो मातशें तेचे कमी नेक्स्ट मातशें तेचे कमी घेता. तो असो बाळ घेतो मातसो असो उबो रावता. पयलीं हेच्या पयलीं म्हाजे भाव भयणी करी म्हणजे आतां कोण ताका दाखयता तेंचे आतां आपल्या पोट भरूंक जायना म्हणून आमकां हेच्या पयलीं केल्यो मदें. आतां आमकां कोण मदें करना, दंड्यो जे उपाशी रावप. आतां आमकां कोणी कोणी मदत लोकांनी केली, बाबान तर खूब केली मदत. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.